गांव. फात्या पारार सुकण्याचो चिवचिवाट, घरा खोपींतल्यान फातोडेचो धुवर आनी भाकरेचो सुरबूस वास. दोंगरांतल्यान लजेत उदेवपी सुर्यकिरणां, झरझर व्हांवपी उदकाचें झरें, वाऱ्या वांगडा धोलपी 5-4 शेतां, काळजाक थंडाय दिवपी कुळागरां. गोट्यांनी घोरवाचो सुरेल असो हांमेवपाचो आवाज, देवळांनी सकाळच्या आरतीची घाट आनी शाळेंत वतल्या भुरग्यांचो कुळकुळाट. मन कशें सुकान भरता आनी असल्या गांवाक तोखेता हांव. पूण खंय गेलो हो म्हजो गांव? खंय गेलो म्हजो गांव? कवीची वळख. पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकार. जल्म 26 सप्टेंबर 1944. जल्मगांव मडगांव. कोंकणीतले एक ज्येष्ठ कवी, गीतकार, लघुकथा आनी ललित लेखक म्हूण तांची वळख आसा. आकाशवाणीच्या पणजी, मुंबय, रत्नागिरी, दिल्ली केंद्राचेर तशेंच पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर संचालक म्हूण वावर केला. प्रसारण सेवे आदी ते शिक्षक आसले. आमची भूंय, उदेती किरणां, चमत्कार ह्यो कविता, तांकां आमचें नमन ही संगीतिका, तडजोड कादंबरी, आवयचें अंतस्करण लघुकथा, दिवली हो विशेष अंक अशीं पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. वर्सां गेलीं खूब, कांयच कळ्ळें ना. वर्सां गेलीं खूब, कांयच कळ्ळें ना. म्हजे आदले मनीस मेळटले, अकस्मात पळोवन अजापतले, हेच उमळशिकेन परतलो गांवां. म्हजे आदले मनीस मेळटले, अकस्मात पळोवन अजापतले, हेच उमळशिकेन परतलो गांवां. म्हजो गांव हांवूच वळखलो ना. वर्सां गेलीं खूब, कांयच कळ्ळें ना. म्हजो गांव हांवूच वळखलो ना. कवी पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकार जायत्या वर्सांनी आपल्या गांवांत आयलो. कामा धंद्या खातीर जावं व्यवसाया खातीर गांवांतल्यान पयस राविल्लो कवी जेन्ना आपल्या गांवांत पावता तेन्ना गांव पळोवन अजाप जाता. आपणाले आदले मनीस आपल्याक मेळटले, आपल्याक पळोवन अजापतले हीच आस धरून कवी आपल्या गांवांत परतल्लो. पूण आपलो बदल्लो गांव पळोवन कवीच अजाप जाता. म्हजो गांव, गांवचे म्हजे लोक खंय शेणले कोण जाणा. म्हजो गांव, गांवचे म्हजे लोक खंय शेणले कोण जाणा. खूब खेळ्ळे आमी हांगा कबड्डी, खो खो, लगोरी. खूब खेळ्ळे आमी हांगा कबड्डी, खो खो, लगोरी. खेळ्ळे गुंडेबार आनी गड्ड्यांनी. घरांत गुल्ल खेळूंक ताबलांनी, कांगांनी, लिपचेल्यांनी. घरांत गुल्ल खेळूंक ताबलांनी, कांगांनी, लिपचेल्यांनी. तेन्नाचे ते सवंगडी गर्देत खंय लिपले कोण जाणा. तेन्नाचे ते सवंगडी गर्देत खंय लिपले कोण जाणा. वर्सां गेलीं खूब, कांयच कळ्ळें ना. म्हजो गांव हांवूच वळखलो ना. म्हजो गांव हांवूच वळखलो ना. कवीचो आपलो गांव, गांवचे ताचे लोक. कवी म्हणटा ते सगळे सांडले. त्या गांवांत आपले भुरगेपण ताका याद जाता. आपणे आपल्या सवंगड्या वांगडा सारिल्ले खेळिल्ले दीस ताका याद जातात. कबड्डी, खो खो, लगोरी, गुंडेबार आनी गड्ड्यांनी. तेच परी घरांत खंय खेळटाले ताबलांनी, कांगांनी आनी लिपचेल्यांनी. तेन्नाचे ते आपले वांगडी ह्या आधुनिकतायेच्या गर्देंत खंय सांडले हे कोण जाणा अशें कवी पंढरीनाथ दामोदर लोटलीकार म्हणटात.
जळी मळी धोलताल्यो माडांच्यो ओळी, जळी मळी धोलताल्यो माडांच्यो ओळी, खंय गेली ती हास्ती तळी? काजू चिंचो बोरां तोरां पुंजायत भोंवतालीं शाळेंतलीं पोरां, काजू चिंचो बोरां तोरां पुंजायत भोंवतालीं शाळेंतलीं पोरां. ना थंय शाळा खळें ना मळें दिसना, ना थंय शाळा खळें ना मळें दिसना. घडलें कशें घडयलें कोणें कोण जाणा. वर्सां गेलीं खूब कांयच कळ्ळें ना. म्हजो गांव हांवूच वळखना, म्हजो गांव हांवूच वळखना. एका हारीन उबे आशिल्ले माड हालताले धोलताले आनी मन कशें खोशयेन भरतालें. माडाच्यो त्यो ओळी पळोवन जीव धादोस जातालो. गांवांतले तळे भरभरून वत्ताले आनी भुरगीं तातूंत मनसोक्त खेळटालीं, आपले भुरगेपण जगतालीं. खंय तरी नाच जाली ही हास्ती तळी. काजू चिंचो बोरां तोरां सैमाची सोबीतकाय आनी भुरग्यां खातीर जशी एक व्हड गिरेस्तकाय. शाळेंत वतना ही गिरेस्तकाय होटयेन भरून व्हरताना जाल्ली उमेद हाका कसलीच व्याख्या ना. सगळें इतिहास जमा जाला. एका फाटल्यान एक उगडास दोळ्यां सामकार घुंवत आसता. एका फाटल्यान एक उगडास दोळ्यां सामकार घुंवत आसता. मन म्हजें पिशें जावन भितरल्या भितर फुगार जाता. मन म्हजें पिशें जावन भितरल्या भितर फुगार जाता. कॉलनींतलो बंद पांदरो जीव असो अस्वस्थ आता, जीव असो अस्वस्थ आता. कवीच्या दोळ्या सामकार आपल्या भुरगेपणाचें एक चलचित्र उबें जाता. एका फाटल्यान एक मोवाळ यादी ताच्या दोळ्या सामकार घुंवतात आनी ते भितरले भितर फुगार जातात. कॉन्क्रिटाच्या जंगलांतलो आपलो फ्लॅट म्हणल्यार एक बंद पांदरो अशें ताका दिसता आनी कवी अस्वस्थ जाता.